सालिगांव मुड्डावाडो हांगासर दोगा जाणांचो मर्डर जाल्ल्या संदर्भात सध्या पुराय अशी लेटस्ट अपडेट आसा ती म्हटल्यार की रिचर्ड डिमेलो हो एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटाचो बिझनेस करपी आणि ताच्या हाताखाला दोग जाण जे कामदार आशिल्ले ते आशिल्ले जगतनाथ आणि सोनू एलायस अभिषेक। हे दोग जाण सालिगांव मुड्डावाडो हांगासर एका रेंटेड घरान रावताले आणि काल रातचे जे डिमेलो आसा आणि जो जगतनाथ आसा वो सोनू एलायस मेळपा खातीर रेंटेड रुमान जगतनाथ आणि जे रिचर्ड आसा हे मुड्डावाडो हांगासर पावले तेन्ना त्यांच्या भितर रुमान कितें वाद जालो हे इन्फॉर्मेशन सध्या आमच्या मेरेन पाविल्ली ना, पण जेन्ना ते भितर गेले तेन्ना अशें कळोन येयलें की खंय तरी स्टॅबिंग आणि तेंचेर रिचर्डाचेर खंय तरी सुरयेन खंय तरी वार जाल्लो आसा। तसोच जो सोनू अभिषेक गुप्ता आसा हाचेरूय खंय तरी शार्प वेपनांनी वार जावन ते दोगूय जाग्यारूच मरण पाविल्ले आसा। सध्या जो जगतनाथ आशिल्लो हो खंय तरी त्या रुमांतल्यान भायर सरलो आणि भायल्यान तेणी त्या रुमाक लॅच लायले, लॉक लायले आणि जी रिचर्डाची गाडी आशिल्ली ती तो घेवन त्या गाडया वयल्यान फरार जालो। जेन्ना ही खबर सालिगांव पुलिसांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब हांगासर धांव घेतले। तशेंच डीवायएसपी SDPO विश्वेश करपे, तशेंच नॉर्थ गोवा SP राहुल गुप्ता आणि त्याच बरोबर फॉरेन्सिक टीम जी आसा ती हांगासर पावली इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर। सध्या जी दोन्ही डेड बॉडी आसा ती सध्या प्रिजर्व करपा खातीर GMCन व्हेल्ली आसा आणि फुडलो तपास जो आसा ते सालिगांव तशेंच पर्वरी पुलीस कोलॅबरेट करून इन्व्हेस्टिगेट करीत आसा। आणि सध्या आतां मेरेन अशी लेटस्ट इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावल्या ती म्हटल्यार जो जगतनाथ आशिल्लो अक्यूज तो जे जाग्या वयल्यान आपली जी मालकाची म्हणजे रिचर्डाची जी गाडी घेवन हांगासरल्यान फरार जाल्लो ती गाडी रेल्वे स्टेशन थिवी हांगासरल्यान डिटेन केल्ली आसा आणि सध्या ही गाडी सालिगांव पुलीस स्टेशनाचेर आपल्या ताब्यान घेवन ती सध्या पुलीस स्टेशनाचेर आसा। सध्या तो अक्यूज आसा हाची शोधाशोध सालिगांव तशेंच पर्वरी पुलीस करीत आसा आणि स्पॉटाचेर सध्या तुमी पळोवं शकता की अजुनूय जे SDPO आसा तशीच तेंची पुराय जी पुलीस टीम आसा ती सध्या हांगासर घटनास्थळी आसा आणि इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया पुलिसां कडल्यान तशेंच आणि ह्या मर्डर केसी फाटल्यान आनी कितल्या लोकांचो समावेश आसा तशेंच ह्या अक्युजांच्या अरेस्टा बद्दलूय अपडेट जी आसा आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। तो म्हणटा TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।